आयज गोवा कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंगाच्या विद्यार्थ्यांनी जी सर्टिफिकेट कोर्स इन लायब्ररी सायन्स हो कोर्स करता थंय त्या भुरग्यांनी आमच्या गोवा युनिव्हर्सिटी लायब्ररीक आज विजीट दिली आणि गोवा युनिव्हर्सिटी लायब्ररीक ताणें आमच्या लायब्ररी विशीं जायतें कितें तेमकां हांवें सांगलें. तातूंत भितर जे पळय फॅसिलिटीज आमी प्रोवायड करतात भुरग्यां खातीर आनी आमच्या रिसर्च स्कॉलरां खातीर तशेंच फॅकल्टी खातीर त्यो तेमकां सारक्यो इन डिटेल हांवें तेमकां सांगल्यो. आनी तशेंच ज्यो पळय आनी फॅसिलिटीज रादर दॅन डेटाबेजीस आनी ई जर्नल्स सोडून ज्यो अदर फॅसिलिटीज आसात त्यो हांवें तेमकां सगळ्यांक पर्सनली व्हरून प्रत्येक सेक्शनाक तांकां व्हरून दाखयलें आनी ताजेर तेमकां एक्सप्लेनेशन बी दिलें. म्हाका दिसता आमची ही जी पळय गोवा युनिव्हर्सिटी लायब्ररी आसा इट इज वन ऑफ द बेस्ट लायब्ररी इन गोवा एट प्रेझेंट एज फार एज एकेडॅमीक लायब्ररीज आर कन्सर्न. आनी तशेंच जे पळय आमकां सपोर्ट मेळपा जाय जो पळय आमकां सपोर्ट मेळपा जाय तो आमकां वायस चान्सलर आनी रेजिस्ट्रार कडच्यान दरेक फावटी मेळटा. हांव आमच्या ह्या भुरग्यांचे अभिनंदन करता कित्याक तीं आमची लायब्ररी पळोवपा आयलीं आनी तांकांय बी खूब कितें तेंचे नवीन अशें तांकां बी शिकपाक मेळ्ळें आमच्या लायब्ररी मार्फत. दॅट इज वॉट आय वॉन्टेड टू से. तशेंच आमची लायब्ररीक आमी म्हणटात तो लायब्ररीचो खजाना म्हणटात ताका. स्पेशल कलेक्शन एक आसा आमची लायब्ररी आनी ज्या स्पेशल कलेक्शनाक आमचे कडेन नुनो गोन्साल्वीस कलेक्शन आनी पिसुल्लेकर कलेक्शन आनी ही दोनी कलेक्शन तुका एक्सेस करपाक जाय जाल्यार तुका आमी रेडीमेड तेंची बिब्लियोग्राफी दवरली आसा त्या सेक्शनाक. तुका खंयचोय बूक तांणी बरयल्लो आनी ही कलेक्शनां तांणी आमकां डोनेट केल्ली आसा. खंयचोय बूक तांणी बरयल्लो तांच्या मदें कोणी बरयल्लो तुका जाय जाल्यार तुमी पयलीं ती बिब्लियोग्राफी पळोवची पडटा आनी तेन्ना तुमकां तो ऑटोमॅटिकली तो बूक खंय आसा खंयची कबडां आसा खंयची सेक्शनां आसा तो मेळटा. हें कलेक्शन पळोवपाक आमचे कडेन खूब लोक येतात भरपूर भायर साकून सुद्दां बिकॉज त्या सेक्शनाक आमचे कडेन पोर्चुगीज कलेक्शन खूब आसा. तशेंच तातूंत भितर मॅन्युस्क्रिप्ट्स आसा तशीच मॅप्स आसा एट द टायम ऑफ पोर्चुगीज तांणी हातान काडलेली मॅप्स आसा. अशें करून भरपूर कलेक्शन त्या सेक्शनाक आसा आनी दॅट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट सेक्शन ऑफ द युनिव्हर्सिटी लायब्ररी which is very useful for day-to-day users who will never find this collection anywhere else but only in the Goa University.